भूमिका देवस्थान पोरयेंत हांगा काल खंय तरी वाद जालो म्हणल्यार इतलो वाद की दोन गटांमध्ये खंय कितें तरी डिफरन्सीस जाले आनी थंय मारफोड जाली. सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना देवाचें जे एक स्थान आसता, प्लेस आसता, थंय आमी सगळे श्रद्धान भावनांनी वतात टू प्रे विथ युनिटी एंड पीस मेंटेन करून. पूण काल जे जालें ताजेर हांव निशेध करता, कित्याक काल जे पोरये हे देवस्थानांत जे जालें पळय, जे लोक आयिल्ले श्रद्धान मागपाक, पूण लास्टाक इट एंडेड अप इन अ व्हेरी टेन्स सिच्युएशन वेर एवरीबडी हॅज सीन हाव एकमेकाचेर कदलां उडोवन, एकमेकाचेर दांडे मारून, एकमेकाचेर फातर मारून, कदलां मारून जे एकमेकाक लोकांनी इंज्युअर्ड केल्ले आसा. आनी तितूंत नॉट टू गो फार, पुलीस जेन्ना आयले, पुलीस सेक्युरिटी फोर्स घेवन आयली, तेन्ना इट सिम्स दॅट पुलिसांचेर देखून हल्लो जालो. पुलिसांक न्ही मारपीट जाली. पुलिसांक न्ही जाली ती बरी आसा, कोणा एकल्याक खंय धरलो, एकल्याक खंय सुरी घेवन धरलो, जो एटॅक करपाक गेलो पुलिसांनी ताज्या गोमटेर पांय धरलो, हातीर पांय धरलो आनी तिका मागीर जिपेत घालून थंय व्हेलो. ताजेर हांव खरें मनान निशेध करतां. दिस इज नथींग अगेन्स्ट रिलीजन ऑर एनी पॉलिटिकल थिंग. वॉट आय वॉन्ट टू से हियर इज टू द BJP सरकार. See, it looks like law and order has completely collapsed in Goa today. As law and order म्हणटा तो आनी उरूना. And especially during this BJP term, I'm saying, हे जे फाटली 5 वर्सां जाल्यार वी कॅन सी तरेकवार डिफरंट प्लेसीचेर हे हल्ले जावपाल्यार हाजेर हांव निशेध करतां. हांव इतलेंच विचारूंक सोदतां की पळय कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक समान आसपाक जाय सारको. पूण जेन्ना काल हे जे इशू जालो तेन्ना हांव विचारूंक सोदतां आमच्या CMाक. एंड आय हॅव टू speak on CM here because he is after all the home minister and law and order जे आसा ते ताजे सकयल येता. आनी म्हाका दिसता खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर कंप्लिटली कॉलेप्स जाल्लो आसा. वेन सम दिस थिंग खंयचे तरी पब्लीक प्लेसीचेर कितें जाता घडटा, जावं ते चर्चीज, मॉस्क, टेम्पल्स ओ पब्लीक प्लेसीस, थंय खंय तरी पुलीस सेक्युरिटी म्हणटा ती पयलेच आसपाक जाय. सेक्युरिटी सेफ्टी ऑफ द पीपल मेंटेन आसपाक जाय, लॉ एंड ऑर्डर. पूण काल म्हाका दिसता सारकोच काबार जाल्ले आसा. म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांत हांवें जेन्ना तो व्हिडिओ पळयलो खंयचे तरी मिडियाचेर, द वे एक गट दुसऱ्या गटाक धरून मारता, कदलां शेवटायतात, मागीर पॅटिंग ऑफ स्टोन जाल्यार पुलिसांकूय स्पेर करुना. हाजेर करून येता की प्रमोद सावंत खंय तरी युअर सरकार एंड यू हॅव फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड बिहार एंड झारखंड. आनी म्हाका दिसता खंय तरी आमची स्टेट UP बिहारांत जाताली पळय तें जावपाक लागला म्हूण. दुसरें म्हाका सांगपाक जाय पुलिसांक न्ही, इट इज नॉट दॅट आय एम सपोर्टींग एनी क्रिमिनल. हांवें सांगलां कायदो सगळ्यांक आसपाक जाय सारकें. जेन्ना काल थंयच्या एकल्याक कोणे तरी सुरयेन तेणी दवरलो, पयलो म्हणटा तो लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्लो आसा, थंय पुलीस प्रोटेक्शन पयली आसपाक आशिल्ली, नॉट लेटर आफ्टर द सिच्युएशन गॉट टेन्स. फर्स्ट देर शूड हॅव बीन पुलीस वीच पुलीस हॅज फेल्ड. सेकेंडली जेन्ना तो मेळ्ळो तेन्ना आमी पळयलां, अक्षता दोळ्यान पळयलां की ताज्या मानेर पांय दवरलो, हातीर पांय दवरलो आनी ताका घाडून व्हेलो. कित्याक तेणें पुलिसाचेर हल्लो केलो म्हणून. हांव विचारूंक सोदतां पुलिसांनी, इफ यू ऑल वर देर बिफोर ओनली दीस सिच्युएशन वूड हॅव नॉट बीन देर. आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार हांवें कित्याक म्हणलां कायदो सगळ्यांक समान आसपाक जाय. पुलिसांक सांगपाक सोदतां, तुमी न्ही जेन्ना येसले जाता पळय तेन्ना सगळ्यांक न्ही लॉ शूड बी इक्वल. कित्याक जायते गोश्टी आमी पळयल्ले आसा. तुमी एक फंक्शन उदाहरण एक एग्जाम्पलच घेयात. पुलीस तुमी पळयात खंयच्याय व्हडल्या मंत्र्याचो बर्थडे आसता वो तांच्या भुरग्यांचे काजार आसता, लग्न आसता, तेन्ना जे व्हडले क्रिमिनल जे आसता पळय, ते डाकोयटी करतात, ते लँड ग्रॅबिंगा हितूंत आसा, जॉब स्कॅमा हितूंत आसा, ऑर जे गॅमलिंग एक्टिविटीज चलयतात, ऑर नार्कोटिक्स हितूंत असतात, ते पयले गिफ्ट घेवन मंत्र्यांक न्ही ओ पुलिसांचे जे फंक्शनां आसता पळय तांचे फॅमिली फंक्शन्स ओ वेडिंग्स एंड ऑल, ते पयले लायनीत आसता. आनी वायस वर्सा तशेंच आमी पळयलां जे व्हडले आसतात पळय मडका एजंट जावं ते डकॉयटी करता, ड्रग्स करता, प्रोस्टिट्यूशन, गॅमलिंगाक जे आसा तितूंत वी कॅन सी द क्रिमिनल्स फर्स्ट वीथ द गिफ्ट फॉर दीस मंत्रीज एंड द ऑफिसर्स. हें जावपाक शिकना. हेंच समज पुलिसांनी सारकें सांबाळिल्ली आपली शिस्त जाल्यार आयज हें जावपा न्ही. आयज आमकां दिसता की बरे लोकांचे जे कोण आवाज उठयतात, कितें करतात, तांच्या दाराक पुलीस खंयच्याय रातच्या टायमार, खंयच्याय सांजच्या टायमार येवन रेड घालता, तांकां त्रास करता, तांचेर कलम घालता, सेक्शन घालता. कोणीय कितें बरे भाशेन पिसफुली प्रोटेस्ट करता जाल्यार तांचेर 12 सेक्शन घालतात, 191 सेक्शन घालतात, रायट्स केले म्हणून. रायट्स करपाक खंय तरी दांडो वो फातर फोडपाक जाय. काल तें जालां खरें, पूण पुलीस नाका थंय वचून FIR करपाक पयलीं आसता आनी चार्जशीट करपाक आसता. हांव मागता पुलिसां कडेन पळय, तुमकां देखून सांगता, हांवें पळयलां, म्हज्या दोळ्यान पळयल्लें आसा,
जेन्ना पुलीस स्टेशन आसा 100 मिटर्स देखून न्ही मडक्याचे बुगीज घेवन मटको घेतात थंय तेन्ना तांचें लक्ष आसना. कोस्टल बेल्टाचेर देखून पळयात तुमी पुलीस स्टेशन आसा नॉट इवन 100 मिटर्स 200 मिटर्स प्रोस्टिट्यूशन चलता, थंय गॅमलिंग चलता, थंय इलिगल एक्टिविटीज चलता, मागीर ड्रग्स सप्लाय जाता, ताजेर कोण लक्ष दवरना. हांव इतलें सांगपाक सोदतां की सरकारा कडेन सांगपाक सोदतां, चड करून हांव सांगता तो मंत्री जो आसा आमचो मोविन गुदिनो, who has made a loose statement 15 days back, whatever statement, that is his statement, his personal statement, but what he had said that I'm more inclined towards Hindu, I'm born Hindu, बरें आसा, पण हांव म्हणटा just don't give lip sympathy. तुका आसा न्ही काळजान युनिटी दवरपा आसा, पीस दवरपा आसा. हांव मागता मोविना कडेन, मोविन इट वॉज युअर ड्युटी टू मेक अ स्टेटमेंट yesterday or go and visit them yesterday and get them together. ETC आमी खंयचे हितूंत आसा, आमी खंय आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आमकां आंबेडकरान दिल्लें. वी हॅव टू लिव इन युनिटी. एवरीबडी हॅज रायट टू प्रोफेस हिज ओन रिलीजन एंड प्रे विथ ऑल श्रद्धा एंड भावना एज हॅव सेड. हांव म्हणटा सरकारान आनी चड करून थंय जे लागतात मंत्री आनी तुजे आमदार आनी BJP जे आसा पळय सगळे मंत्र्याचे गट जे आसा पळय, आय थिंक डोंट डू पॉलिटिक्स ऑन रिलीजन ऑर ऑन वोट. दिस इज युअर ड्युटी टू गो अँड सॉल्व द इशू. तांचे खंय कितें तरी दोनी गटामध्ये डिफरन्सीस जाल्ले आसा आनी तांकां खंय तरी ताका लागून हें वाडपाक लागलां. आतां पुलीस दवरल्या, खंय सेक्युरिटी आसा, सो थंड जाला म्हणटा वातावरण. बट दीस वी कॅनॉट स्टॉप हियर. टुमॉरो सम गट कॅन गो अँड अटॅक समबडीज हाऊस or when he is going for work or anything. So we don't want this tense situation. So I am telling the government, especially आमच्या प्रमोद सावंताक जो CM आसा, बाबा तुजें नाक हितून घाल, go sit across the whatever the community or the differences जाले आनी ते एक सोल्युशन काड सो दॅट हेजे मुखार आमी जावपाक शिरी पडना म्हणून. म्हणजे इतलें आसा आनी आय एम आस्किंग एंड आय एम अपीलिंग टू ऑल द गोवन्स, प्लीज मेंटेन दॅट पीस एंड लव वॉट वी हॅव अमॉंग ऑल ऑफ अस. जावं ते हिंदू धर्माचे भाव भयणी आसूं, कॅथलीक आसूं, मुस्लीम आसूं, खंयचे धर्माचे जे आमचे गोवा आशिल्लें, वीच वी लीव इन कम्युनियल हार्मनी. आमकां डिसहार्मनी नाका. हे जायते जाण येतले तुमकां उकसायतले, इन्सायट करतले, बट प्लीज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर अँड पीस म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक इतलेंच मागता की बरें करूं.